Orum Bhattam Tum Yetai Yetai Uttom Jiva Denya Yetai Urgyam Tuja Betu Yetai Darshan Tujhe Vivu Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Ovin Sobdan Tu Yetai Yetai Samskarani Vingu Yetai Kudi Roktan Osu Yetai Nirontori Rahu Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Parvya Rupan Tu Urun Yetai Satgundeni Vati Yetai Iksuram Sangatu Yetai Kontololyam Uzuk Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Fate Zago Tu Yetai Yetai Surya Kirna Devun Yetai Shitol Zanya Shanti Yetai Varyadara Vibhun Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Tu Yetai Tu Yetai Tu Sonat Yetai Yetai Tu Yetai Tu Yetai तुझ्या येण्याक दुनिया हांव रावतां तुझ्या येण्याक हांव संतोसतां तुझ्या येण्याक तुका घेवंक म्हजी तयारी हांव करतां आयज हे सांजे तुज्या पांयाशी येवन हीच म्हजी तयारी आनीकूय बरे भाशेन करूं तुका येवकार दिवंक तुका घेवंक म्हजें काळीज मन म्हजें घर म्हजो जागो नितळ निर्मळ करून म्हाका फावो जावंक मागता ही म्हजी तयारी करता आसतना तुज्या पांयाशी दुनिया हांव धांवून आयलां खरो जिवो जेसू उंड्याच्या रुपान भोव पवित्र साक्रामेंतान हाचेर आसा पळय दुनिया हांव सत मानता तूंच म्हजो खरो गवळी
तूच म्हजो सोडवणदार. ह्या पवित्र संस्कारान ह्या उंड्यान तुका नमस्कार आनी परती पाठ करता. म्हजी मान खोल भागव. तुकाच दुनिया सगली महिमा आनी सगळो नमस्कार हांव भोगता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. खरो जिवो देव ह्या वेळार उंड्या रुपान म्हजे मुखार आसा. भोव पवित्र साक्रामेंतान सदांच्या सदां काल आमचे बराबर आसतलो म्हणून ताणें दिल्ली बासावणी ह्या भोव पवित्र संस्कारान पाळल्या. तुजी नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवर. खरो जिवो जेजू आमचो सोडवणदार, ताच्या येण्याक आमी तयारी करता तोच खुद आपूण आमचे मदें आज जाला. तो मळबावेल्यान कुपांतल्यान वो खंयच्यान येतलो तो आमी नकळो खरें, पूण खरेपणी ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसा म्हूण आमी सत मानता. ह्या वेळार आमचें जिवीत ताच्या पांयाशी दवरुया. ये सोम्या, ये तुका आमी घेवंक रावता. ह्या आमच्या सोडवणदाराक घेता आसतना आमचें जिवीत ताच्या हातान घालून आमी प्रयत्न करुया. आमचें सूख, आमचें दूख, आमचें कोश्ट, आमचो भाव, आमचे चिंतना, आमचे आवंडे, आमचे येस, आमची हार, आमचें जैत सगळें ताकाच फावो. तू हे स्वामी तुझर निगाहें मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू दिए चला. तू है स्वामी तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू दिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू
तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जा नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू दिए चला। जा नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू दिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। खरो जिवो देव ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर आसा। खरो जिवो देव तो जेसू, तुज्याच येण्याक आमी ओतरेकून ओतरेकता। तुका आमचे मदें घेवंक आनी दुसऱ्या येण्याक तयार जाता आसतना तुज्या जल्माची परब मनोवपाक आमी ह्या वेळार आमचीच तयारी करता। आमचें जिवीत असो, आमी असोक धन्या। पातकाची ओड आमकां लागता। पातकाचे ओडीन पातकांतूय आमी पडटा आनी ह्याच पासत सोडवणदाराची आमकां गरज। न्हयच फकत खासगी जिवितांत पूण आमचें समाजीक जिवीत दुनिया आयज पातकान बुडत आसा। देंवचाराचो फास आमचे मांडत आसा। ये सोम्या ह्या आमच्या सोडवणदारा आमकां सोडवण फावो। ये सोडवणदारा आमच्या काळजांनी तुजें बिराड कर। सोडवणदारा जेसूये, सोडवणदार येता तेन्ना प्रमाणीकपण वस्तलें। आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमी ह्या वेळार जेजूक घेवंक खरी तयारी करूं तयार आसा जाल्यार पळोवया। आमचे तयारीन गोड आडकोड म्हणल्यार आमचे पातक। ह्या पातकाचे बोगसणे घेवन पवित्र कुंसाराचो साक्रामेंत आमचे पासत जेजून स्थापून दवरला। कुंसार जावप म्हणल्यार एक सदांची चाल रीत न्हू। कुंसार जावप म्हणल्यार
तींच सदांची पातकां उचारप न्हू, कुमसार जावप म्हणल्यार उलोवप आनी आयकपूय न्हू. कुमसार जावप म्हणल्यार शांत समाधान घेवप. कुमसार जावप म्हणल्यार आमचे संबंध जे देवा लागीं आनी मनशां लागीं पातकाक लागून तुटलेले आसात ते नव्यान बांदप. कुमसार जावप म्हणल्यार आमच्या जिविताची असोबताय मानून घेवप. आनी खरें कुमसार जावप म्हणल्यार आमचें समर्पण करप. हांव कांयच न्हय दुनिया, पूण सगलो तूंच. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. बापान आपल्या पुताक आमची सवय धाडलो. संवसाराचो मोग न्हय, पूण मनीसकुळाचो मोग बापान केलो. संवसाराच्या तारणा खातीर बापान आपल्या पुताक धाडलो. इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो. तो आमचे मदें आयलो, मनीस कसो जियेलो. एका खालत्या चाकराचें रूप ताणें घेतलें. ताची सवय भासकोडपण नासली, ताची सवय परजोडपण नासली, ताची सवय उनीत अत्याचार नासले. फकत सत आनी शांती ताची सवय आसली. शांतीचो दूत तो आसलो, शांतीचो कुवो. आमकां शांती घेवूंक आनी शांती दिवंक तो आयलो. पातकाचो भस्म करून परतून आमकां बापाची भुरगीं करूंक तो आयलो. आमचो मोगाचो देव ह्या आपल्या मोगाच्या पुताक आमकां दिता आनी पूत आपले जिवीत आमकां आनी बापाक समोर दिता. ताचे येण्याक, ताचे जल्माच्या दिसाक व्हडी खुशालकायेन आमी तयार जाता.
बायलो गोड गोड तयारी जावं ती आमच्या घराची नोखेत्र लावपाची लायट्यो आनी हे सगळे उजवाडीत करपाची गोठो करपाची आमची उत्मीक वाड करून तो येता ही आमची तयारी जावन तो आमकां उलोवपाक आमचे मदें देव इमानुएल आमी काय बरें तें गायन गायता इमानुएल इमानुएल आमचे मदें देव तुवें तोच देव आमचे मदें देवन येता कित्याक येता रे आमकां सोडूंक तो येता कित्याक येता रे आमकां पूर्णपणी देवाची भुरगीं करूंक तो येता कित्याक येता रे परतून बापाचे लेगीत आमकां घालूंक तो येता आमचो देव तो आमचे मदें देव येवन जियेलो केदें व्हडलें भाग आमकां कितें व्हडली भागी मनशां आमी कित्याक देवान येवन आपले पेणे आमचे मदें केले मनीस जालो आमचे सारको जियेलो आडामासाचो मनीस तो पातोक मात सोडून हे सगळें ताणें अणभवलें मनशाचे कोश्ट खुशालकायो दुखी आटेविटे सुम्या आमचे मदें देवूं घे आमी तुका रावता तूं परतून येतलो म्हूण आमी आशेवन आसा तूं सायबा देव तूं आमचे मदें तूं देवूं घे देव तो आमचे मदें देवून आमचे मदें जीव देवाचो पूत आमकां वायटांतली निवारून सगळी शक्ती ताची सोले आसा गोड गोड बायलो विसरून काळजाची शांती दिवून तो तयार आसा आमचे मदें देवून हे सगळ्यांक गरज आमकां तुजी अडचण्यांकी पोरजां सांपडल्या मनीसकूड एकामेकाक विसरल्यान भावपण विसरल्यान शांती विसरल्यान मोग विसरल्यान भोगसणी विसरल्यान आमकां शिकय सोडली भोगसूंक भोगसणी दिवंक भोगसणी घेवंक राग सोडून दिवंक आनी रागा बरी जाता तेन्ना आमी तो विसरूं इमानुएल इमानुएल आमचे मदें देवूं तुवें इमानुएल इमानुएल आमचे मदें देवूं तुवें
जेजूचो जल्म बरे खबरेन जालो. बरी खबर घेवन आंज बडवो आयलो. आंज बडव्याचें मनशान आयकलें. आंज बडव्यान दिल्ली बरी खबर आमच्याय कानार सादुली. बरे खबरेक आमचो जबाब कसलो तेंय आमी आमच्या मनान घडोवया नियाळुया. देवाचें उतर ह्या वेळार आमच्या कानार सादूंक आमचे कान, आमच्या काळजाचे कान उक्ते दवरुया. सर्विस्पो तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यात नाझरेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भीत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचे सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोड सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नोमान कुरपेन भरलेली. कितें सांगवायची उतरां, कितें व्हरता बरीत उतरां, कितें सोजमनात मनशा कुडाक दुसरी उतरां. नोमान कुरपेन भरलेली. वर्सांची वर्सां ह्या उतरांचेर पवित्र सभेन घडयेक नियाळ करूंक नासलो. पूण एक काळ येयलो आनी पाप साहेबान ताचेर नियाळ करून म्हणलें, देवदूतान तर मारयेक ही उतरां म्हणली जाल्यार खरेंच ती निश्कळूंक, खरेंच ती गर्भ संभोव आपल्या आवयच्या कुसव्यान गर्भ संभोवता तेन्ना मूळ पातकांतली मेकळी. She was immaculate right from the moment she was conceived in the womb of Anna. हाका लागून ही जाणवायेची आनी बुदीची उतरां देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलेली. कित्याक तिचे सवें कुरपा आसली. तिका देवान मूळ पातकांतली वाटायली. आनी मारिया आपल्या जिवितांत हें जियोक ती खरें मोठांत रावताली. आपल्या मागण्यांत ती उल आसली.
परंपरा प्रमाणे ल्हानूच आसतना आनान तिका बरे तरेन स्तोत्रां बरे तरेन मोजेसाची शिकवण जाणा जावन तिका एका मोठांत पाठयली. आपली शिकवण ती करताली देवाच्या येण्याक तयार जाताली. आपूण देवाची आवय जातली पूण ती नोको आसली, पूण आपले जिवीत मागण्यांत ती सारताली. आमचे मदें देव येतलो, मेसियस येतलो, आमकां सोडयतलो. आनी जेन्ना गाब्रियल देवदूतान हें म्हणलें ती तोटाकली, कित्याक सगळ्या संवसाराच्या वस्तुऱ्या मदें तिका देवान वेंचून काडून हें भाग फावो केल्यान म्हणलें दोमान कुरपेक बरबरी. मारिया स्वता नोको आसली आपूण, पूण जेन्ना देवदूतान म्हणलें आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक तूं जोर दितली, कित्याक देवाची कृपा तुजे सोबे आसा. कितें व्हडली उतरां जाणवायची. वर्ड्स विथ अ डीप थियोलॉजिकल मिनींग. आनी मारीन सगळे नियाळ्या उपरांत हें कशें घडोव येता एकूच फावटी विचार केलो, कित्याक दादल्या लागीं कसलोच संबंद तिका नासलो म्हूण ती जाणा आसली. आपले पातो आसा जाल्यार सायबा हांव नोकळो, पूण ते पुणी सांगता हांवें कोणाच लागीं आजून पर्यांत कसलोच संबंद जोडूंक ना. पब्लीक कन्फेशन ऑफ मेरी. Another point to prove that she was really pure, virgin and immaculate. मारी देवाच्या दुता लागीं विचार केल्या उपरांत देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना, कित्याक मनीस चिंता तें पिशेपण देव चिंतिना. देव जाणवायेन सगळें आटापता. मारीन म्हणलें ही आसा हांव देवाची चाको. ही आसा हांव देवाची न्हय माय, पूण हांव देवाची चाको. जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे, म्हज्या उतरा प्रमाणे न्हय पूण तुज्या उतरा प्रमाणे. खालतीकाय देवाच्या आसल्यान देवदूताच्या ह्या नोमानाक गर्व दाखयले ना मारयेन. खालतीकायेन आपणायले. जेजू आमचे मदें येता. सगळी खालतीकायेन आमचे जिवीत ताका समर्पण करुया. खालतीकायेन उदीक आमच्या गरीब भावा भयणांचो, जी आमची भावा भयणां समाजाचे देगेक भायर आयिल्लीं आसात तांचो उगडास करून तांकां भेट आमी करूंक वावरुया. मारयेन आपले विसरून दुसऱ्यांची सेवा केली ते भाशेन आमी करूंक वावरुया. जेजू तुका आज आमी कितें भाशेन हे वेळार आमचे मुखार पळयता, तुजी बोजोन आमी करता. कृपेन आमकां बोल. वस्कोन मनशां आमी आमची जाणवाय जंय पावूंक जाय थंय पावना जायते पावूं. हुशारकाय घडये आमी चड दाखयता. आमचें उलोवप घडये जाय तें चड जाता. आमच्यो पोरण्यो थोड्यो जाता. आमी घडये संवसारी वस्तूंक चड लोभता. और सोंपल्या उपरांत परतून आमी तींच मनशां जाता. वी आर बॅक टू स्क्वेअर वन इन आवर कम्फर्ट झोन. Allow us
to subdue ourselves with your Holy Spirit. Allow us to imbibe the promptings of the Holy Spirit. Allow us to receive you on your birthday with a contrite and a humble heart, that we may be able to radiate you to our brothers and sisters. आमचो तो इश्ट, आमचो तो सांगाती, आमचो तो दोनी, ताची कृपा आमकां मागून घेवनी. The Advent season, a special time to prepare for the celebration of Christmas. But sometimes it is not always easy to keep the peaceful spirit of Advent in our hearts. One simple way to try and capture that spirit of Advent is through this short prayer. Lord Jesus, Master of both the light and the darkness, send your Holy Spirit upon our preparations for Christmas. We, who have so much to do, seek quiet spaces to hear your voice each day. We, who are anxious, who are worried over many things, look forward to your coming among us. We, who are blessed in so many ways, long for the complete joy of your kingdom. We, whose hearts are heavy, seek the joy of your presence. We are your people, walking in darkness, yet searching for the light. To you we say, come Lord Jesus.
He took the human form and came to this world as a helpless little baby Jesus. Your birth is a joyful occasion for mankind. 2000 years back, there was no place for you to be born. You chose the stable. Now we live in mansions. Are we ready to welcome you in our mansion with a sinful heart, a thought to ponder in a big way? उंड्यास रुपान आमचे मदें आसलेल्या ह्या सुडवंडरा लागीं कोणाकूय ह्या वेळार कितें मागूंक दिसता जाल्यार तें मागचें जावं ल्हुवान वो व्हडल्यान उगडास दर्या म्हजेच पासत जरी तर हांवूच एकलो मागणें करता जाल्यार घडये तितलें आदावाचें पूण तो दुसऱ्या पासत हें मागणें करता दुसऱ्या पासत हें अर्पण करता तुजी मागणी ह्या वेळार व्हडल्या तड्यान जाता जाल्यार देवा मुखार दवर कोविड आमकां फावो करून तेच भाशेन काळ आमकां फावो करून अज्ञाताचो काळ आमचें जिवीत बदलून आमचें मौन काळजां मोल करून तेच भाशेन मागता मोबायलाचेर ह्या काळार अज्ञाताच्या काळार जायते जाणांक ते कोणी फावो करता आमच्या मोनाच्या काळजाची त्याच त्याच वेळार उतरान आमकां मेळटा आतां लायता तुका बेगोणी भाव करता मागता तें दिता जायतो तरेतरेच्या देशांनी कश्ट करता ताका विलास भाव करून मोबायलाचो तेच भाशेन घरान शांती ना त्या घरांनी शांती दिवं जी आमी तयारी करता तुका येवकार दिवं आमी क्रिसमस म्हणटा आमचें जिवीत आमकां बदलूंक आमकां विस्तार जाता मंगळाचेर ही कृपा आमकां फावो कर
तुझी खालसा मना मोल करून मागता मोबाईल इंडिया आधुनिकाच्या काळात आमकां कुडको खावप गरजे वता हांव कोण बरो आसा तांकां आमकां विजीट करपाक तांकां कसलो आदार दिवपाक जायते फावटी आमी सेल्फीश जायत मोबायलाचेर आसा आमचें सेल्फिशनेस जिवितांत काड मोबायलाचेर लोकांक आदार दिवपाक जाता ते भाशेन एकामेकाचो मोग करपाक दुस्मानाक भोगसून तांचे कोण आमकां राग येता तो आमचो राग काड मोबायलाचेर मागता तेच भाशेन मागता मोबायलाचेर जायतो लोक शिक्षकपणान जो पळय कसलो आसा तांकां विलास पावप मोबायलाचेर म्हणजे देणगेचो लोक देणगेचो विचार करता तांकां मोबायलाचेर करपा आनी व्हड पावप तांकां दोतोरांक जावं नर्सीक हॉस्पिटलांनी जावं घरांनी जावं कोणी कश्ट आसा तांकां लोक जावं परामर्श करता तांकां तुजी कृपा आनी व्हड पावप मोबायलाचेर Strengthen them, Lord Jesus. Cover them with the precious blood of your wounds. Fill them with the Holy Spirit of yours. May this Christmas, a Christmas जब हमें celebrate करते रहता हूँ, पूरे वर्ष में celebrate करता खुशहाल में आनंद मनाने शांति की मनाओ, हर गाने के वास्ते हम करते हैं। जायते जाणां येवन सुद्दां कुटुंबाचा मेळावा आसूं मोबायलाचेर सुद्दां काडून आसूं कामकाजी सुद्दां तुजी दया माया त्या दाखयल्या खातीर आपोवन हाडल्या खातीर हें काळजा भितर आसता तिचो आमचो मोग त्या मोबायलाचेर आख्या ऑर्डर दुनियात कितके बरे ऑर्डर जाता गांवांत दुनियान आमकां दिता आसता थोडे दीस ते बरे खुशाल तरेन तिचो मनाचो बरोवन आमचो करपाक आमकां करपाक जायते जाणां तुका कश्ट जाय दुनिया तितल्या मोबायलाचेर जायते जाणांनी बरो हॅपिनसाची जावची ना तेंकां आमी विजीट करून जो जाणटी एक्चुली येनाय तेंचे दूद व्हडलेसार हाय आवय बापूय एकली एक्चुली घायली ताका जाता जाल्यार आमी भेट दिवन दुनियान give us the grace not to go out of our way to visit them, to share this happiness. सगळे घेण्या खातीर मोबायलाचेर बरी भलायकीन आमकां दवरली जायते मोबायलाचेर तुवें आमकां दिले उदीक करून ह्या वर्साक आनी तुजो मोग चाकूंक आमकां दिलो उदीक अनॉयंटिंगान आमकां बोली उदीक मिसाचे बेटीक रिट्रीटाक भाग घेवपाक दुनिया तितले रस्त्याचेर एक्सिडेंट जावन गेले वर्सा आनी हेच दुनिया मोबायलाचेर हे सगळे इतली तुवें आमकां रस्त्या वयल्यान येता वयता आसतना तुवेंनूच राखला तुवेंनूच सांबाळला आमचे यूथ कितले भुरगे तरणाटे भुरगे तरी खेपण गेले आमच्या कुटुंबात तुवें आज पासून बरें दवरला आनी हे फुडें ह्या दिसांनी तूं दवरतलो राखून सांबाळून बाळगून दवरतलो म्हूण विश्वासान रावता आनी आनीक भायले आमी भायले कितें बरो भेट समोर उरता तेन्ना जेजू आमचे भितरलें निवड करपाक भितरल्यान आमी आनी तुका लागीं येवंक जेजू
बरी भाशेन तयारी करून दोनया बायलेची कसली तयारी आमची गाडीस आमी निवड जावंक दोनया ह्या वर्साचे कितें मेड आहा कोणा कडेन उलयना दुस्मान खायन आहा वो दाग कितें घेवन खाय जाल्यार ही पॅकेज आमी ही पॅकेज आमी दुसऱ्या वर्सान घेवंक नाका होचे आमकां इलाज दवरून दोनया हें काबार करून पुलिसांतल्यान काबार करून वो आमी वचपाक आनी आमच्या दुस्मानाक आमी कोणा उलयनाय तेका आमी जाप करपाक आनी सगळें हें आमकां एक बरी उजवाड दिजेची मोतीन वो आमकां देजेची तेका आमी पयलीं वचून तेका जाप करपाक कित्याक ती आमी दुस्मान म्हणटा की ती तितूनच फसवताय ती तेंकां सुसेग ना ती दुस्मानाच्या हातान आमी तेंकां दिला आमी घास घेवन आमी भोगसूंक ना तेंकां राग घेवन बसला इले हेका तेका कडेन खबरूच ना आमी भितरल्यान कितले तेंचे राग घेवन नाका फुडें सगळें आमच्या वाडसा भितर ते सैतानाचे कित्याक आहा तें काडून उडोवंक सैतानाक हारोवन दुसरे कोण आहा ते भितरले काडून उडोवंक दोनया आनी एकामेकाक मेळून बरें कोण जावपाक जाता तिका वायट करून जाता जाल्यार अदीक आमकां एक चान्स दिला बरोसरे चान्स दिला आनी थोड्या दिसांनी आमी वचून तेंकांय हॅप्पी जावं आमी हॅप्पी जावं आनी हितून जेजू ओंठी मोडून दुस्मानकायेची ओंठी मोडून होच बरो आमचो क्रिसमस जातलो आमी तेका बक्षीत जाल्यार दोनया वर्साची दुस्मानकाय काबार करीत जाल्यार भाव भावांनी भयण भयणांनी घोव बायलांनी भुरग्यांनी आवय बापाय बक्षीत जाल्यार होच जेजू तुका मानवतलो म्हणून हांव विश्वास आनी हेचेच आमी करूंक आनी हीच मुखारकाय आमी भोगूंक तुजेच आमी आमी सगळीं एकवटान भोगोवन खुशालकाय ह्या वर्स आमी जगून आनी ह्या भितर दुसऱ्या वर्सान भितर सरता तेन्ना अदीक खुशालकाय परजोडान भितर सरून आनी तुका प्रेज करूंक आनी तुका वर्शीप करूंक आनी तुजी मिलांचे दिसता चाकू केस आमकां भितर दुनिया आदी तुका दुनिया काम घालिता सगळी आमची मागणी आमी ताच्या पांयाशी हाडुया ताचो आशिर्वाद आमकां मेळत जाल्यार सगळें सारकें जाता जेजूचो आशिर्वाद घेवंक ह्या वेळार आमी तयार जावया जेजू तूंच म्हजो राज जेजू तूंच म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूंच म्हजो राय जेजू तूंच म्हाका जाय सुदैव जावन देव सुदैव जावन देवाचें भोव पवित्र नांव सुदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सुदैव जावन जेजूचें नांव
सदोय जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज, सदोय जावं जेजूचे भोव पवित्र काळीज, सदोय जावं जेजूचें भोव मोडीक रोगोत, सदोय जावं जेजूचे भोव मोडीक रोगोत, सदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या, सदोय जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या, सदैव जावं देव आत्मो सांत पुजोवणदार, सदोय जावं देव आत्मा सांत, सदैव जावं देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारी, सदोय जावं देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारी, सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर संभोव, सदोय जावं मारयेचो पवित्र आनी कोटावीन गोर संभोव, सदैव जावं मारयेचे अनोदबोध कुडी आत्म्या सयत स्वर्गावरून, सदोय जावं मारयेची अनोदवन कुडी आत्म्या सयत सरकार वरून, सदैव जावं मारयेचे नांव ती आंकवार आनी माय, सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदैव जावं भाग्यवंत सुसे मारयेचो भोव निर्मोळ पोती, सदोय जावं भगवंत तुझे मारयेचो भोव निर्मळ पती, सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांत ताय, सदोय जावं देव ताच्या गुडवे आनी भक्तांक तारकाय वेगी वेगी मोळ पावेली उतरूची, तारकाय वेगी